सांत पावलान रोमांकरा बरयल्या पत्रांतले वाचप. कारण आपले धेने कशे दिले आपोवण्याविशीं देव बिलकुल आपले मौन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासता चियेल्यात, पूण आतां जुदेवाच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळत लाभल्या. तशेंच तांकां एक दीस काकुळत लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान सोमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत, सोमेस्त मनशांक आपणे काकुळत दाखोवचे खातीर. हा कितली अगाध देवाची संपत्त, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारखीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिन्नां कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें ते ताका पयले दिला आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचे घेतला. सर्व वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदा सर्वता. आमेन. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्याक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवानपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. देवाचे उतार हे.